तुझेशी बापा मुजा काळी सुद्धा पुतुका गुरुसं तुझेशी आयला बापा आशीर्वादी माका बापाय सारक्या मुखान तुझ्या ल्हानपणी हांव वागतलो संवसारी आशा कुशा सांगून हांव मोग तुजो विसरून गेलो हांव आयला तुजेशी बापा मुजा काळी सुद्धा पुतुका भुरगोसून तुजेशी आयला बापा आशीर्वादी माका बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या समेन जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमच्या येसोवे आसो क्रिस्त देय मोगाच्या भावना आनी भयणीनो बाळका जेजूक मान करूंक ताचे लागचे बेसां मागून घेवंक आमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घेवंक हे कुटुंब तशें आमी सांगाता मेळ्ळ्या आमची सगळीं तेसावां काळजाचे अत्रेक ह्या आल्तारी दवरया बाळका जेजू लागीं मागया ह्या सुंदर बी पयस सभा पवित्र पुस्तकाचें प्रेरण घेवन आमकां शिकयता कितें म्हळ्यार जिवीत वा मोरान आशिर्वाद वा शिराप तुमचे मुखार हांव दवरता म्हणटा मोयसे खंयचें जाय तें तुमी विंचून काडा अंतराळ आनी पृथ्वी म्हज्या उतराक साक्ष कसलीं उतरां पळया आमकां आमचें जिवीत आमच्या भुरग्यांचें जिवीत आमच्या कुटुंबाचें जिवीत वाडोवन येवंक जाय बरें जावंक जाय तर आमी तें कशें करचें गे म्हणून दुसऱ्या वाचपान आमकां आयकूंक मेळटा थोड्या फावटी आमी सुकून पडल्यान जावं पुरो आमच्या पातकांचे आमी दूख धरया आनी हें बलिदान भेटोवंक आमकांच आमी कालतेपणी तयार करया हांव पातकी सर्पदेदा देवा आनी तुमकां भाऊ भयणो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनांत चिंतून तोंडांत विसरून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून वगेव सदांच हांव वाड मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाऊ भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सिरिस्परादवा लागीं विनंती करून प्रार्थना मागता सर्पदेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो आमेन. सोमिया काकूत कर सोम्या काकूत कर विस्ता काकूत कर विस्ता काकूत कर सोमिया काकूत कर सोम्या काकूत कर प्रार्थुया सर्वेस्परा आमी करूंक जाय तें हर एक काम तुमचो आमच्या मनांत घाल
आनी कोरोंक आमकां आदार दिवन तुज्याच बळान ते शेवटाक पावय. या आमी कलतेपणे मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सगळे पवित्रत्वाच्या एकपणान जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससना. आमेन. द्वितीनियमांतल्या पुस्तकांतले वसप. मोइजे आपल्या परचेलागे अशें उलयलो, पळय आज हांव तुजे मुखार जिवीत आनी सूख, मरण आनी दूख दवरता. हांव आज तुका दिता ते सर्वेस्परा तुज्या देवाचे उपादेश तूं आयकशी जाल्यार, सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग करशी जाल्यार, ताच्या वाटांनी चलशी जाल्यार आनी ताचे उपादेश कायदे आनी नियम पाळशी जाल्यार तूं जियेतलोय आनी तुजी संतत वाडटली. आनी तूं तुज्या आदीन करूंक भितर सरताय त्या देशान तो तुजेर आशिर्वाद घालतलो. पूण तुजे काळीज वांकडी वाट धरीत जाल्यार आनी तूं आयकना जाशी जाल्यार आनी ताळणेक संपडून हेर देवा मुखार सरपडून तांची पुजा करशी जाल्यार आज हांव तुमकां सांगता, तुमचो सत्यानाश जातलो. ज्या देशांत भितर सरूंक आनी जो देश तुमचे आदीन करूंक तुमी जोर्दान उतरतात त्या देशान तुमी लांब काळ जियोंक शकची नात. आकाशाक आनी पृथ्वेक तुमचे विरोध साक्ष दिवंक हांव आपयतां. जिवीत आनी मरण, आशिर्वाद आनी शिराप हांव तुजे मुखार दवरतां. जिवीत विंचून काड आनी तूं आनी तुजी संतत जियेतल्यात. सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर आनी ताचे कडेन तीर एकवटून राव. कित्याक तोच तुजें जिवीत आनी सर्वेस्पुरान सपूत घेवन तुज्या पुर्वजांक अब्राहमाक, इजाकाक आनी जाकोबाक बसयल्ल्या त्या देशान तुज्या जिविताची लांबाय हातून आटापून आसा. देवाचे उतर हे. देवाचे उदुतकार. सर्वेस्पराचे भरवसलोलो मुनीस भागी. सर्वेस्पराचे भरवसलोलो मुनीस भागी. जो कोण खोट्याची बुदके सला नासता, नष्ट्याचे वाटे रावा नासता, अधर्म्या संगी बोसा नासता. सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रात उल्हासो दीस राते नियाळता तो खरोच भागी. सर्वेस्पराचे भरवसलोलो मुनीस भागी. हो वालत्या वाळाचे देगेर रोयलेल्या रुखा बरी, असलो रूख निश्चित काळार फळ दिता. ताची पानां केदीन पावना, हाणे हाती घेतलेले सकडी सुफळ जाता. सर्वेस्पराचे भरवसलोलो मुनीस भागी. सर्वेस्पराचे भरवसलोलो मुनीस भागी. वंदन तुका क्रिस्ता,
Patkicini badala muntasami sarkice ras lagi paula Vându-te Krista, mâine păvitraya. Vându-te Krista, mâine păvitraya. Servis potom je sove aso. तुमचे सव्यासो Luca pormane Gesù Cristo ci शुभवार्ता. महिमा तुका येसुया जेजू आपल्या शिसा लागीं म्हणालो, मनशा पुतान जायतें सोसूंक जाय. मातबऱ्यांनी, प्रधान याजकांनी आनी शास्त्र्यांनी ताका इन्कार करूंक जाय. ताका मरोंक जाय आनी ताणें तिसऱ्या दिसा पुनर्जिवन जावंक जाय. उपरांत मेस्त लागीं उलोवन तो म्हणालो, कोणी जर म्हजो पाटलाव करूंक कुशी व्हरता तर तो आपणाकच इन्कार करूं, आपलो कुरीस दिसान दीस उखोवन घेवं आनी म्हज्या पाटलान येवं. जो कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता, पूण जो कोण म्हजे पासून आपलो जीव होगडायता तो आपलो जीव निजाकी वाटायता. मनशान आपलो जीव होगडावन वा आपणाचो नाश करून सगळो संवसार जोडलो जाल्यार हातूंत ताका कितें फायदो? देवाचें उतर वाकडी तुका क्रिस्ता क्रिस्तताई मोगाच्या भयणीनो आनी भावानो, काल आमी सिजूचो बुधवार केलो. आमच्या माथ्यार वाकोपालार सीज घालून आमी नवें जिवीत जोडोवंक प्रत्येक तरान निचेव केलो. कित्याक हो काल पास्काचो काल ह्या दिसांनी देवाचें प्रत्येक बेसांव, करेजमांत देवाचें सर बेसांव आशिर्वाद आमकां मेळटा. कित्याक सगळी पवित्र सभा सांगता मागतना देव आमचेर खंडीत जावन आशिर्वाद घालता. आमी जर तर कितेंय पूण प्रयत्न केलें आमची जिणी बदलूंक खंडीत जावन देवाचें आशिर्वाद आमकां मेळटा. त्या संदर्भी मोइशे इस्रायल परजेक अशें सांगता, हें समजून घेवचें कशें म्हळ्यार 40 वर्सां इस्रायल परजा आराण्यांतल्यो जिवोन आसली, मरुभुमीन जिवंत आसली. बसयल्या गांव पावनातली. बसयल्या गांव पावच्या आदीं जॉर्दान न्हंय आसा. जॉर्दान न्हंयच्या तडीर आयली, पूण उतरूच्या आदीं मोइशेन सांगलेलीं उतरां हीं. तुमी आतां म्हज्या उतरांनी घालचें जाल्यार तुमी आसा बसयल्या गांवांक वेतात. तुमचे मुखार जिवीत वा मोरान आशिर्वाद ह्या सिराप सरस्पो देव दवरता. कितें जाय तें तुमी सोडून काडा. अंतराळ आनी भुमी ह्या उतरां साक्ष. कसलीं उतरां पळय. निजाकी आमकां जाय जिवीत, आमकां जाय आशिर्वाद. त्याच खातीर ह्या पंत्या परार हे कुटाम तशें
आमी बसली कुळे ह्या आल्तारी भोंवतणी पावल्या आमकां जाय जिवी सम्या आमकां जाय तुजें आशिर्वाद तें कशें जोडचें म्हूण तूं आमकां शिकय म्हूण मावून रावून तुमी देवाचें उतर आयकता बागी जावन आसा तुमी दुसऱ्यान तसो मनीस आमकां सांगता तुमी न्हय उतोवन वेतेल्यात कानान गांवांक पावतल्यात थंय ते मनीस थंयचे मनीस थंयची कुळी निजा देवाक मान दिनात ताका पातयेनात तुमी जर तर तांचे सांगात बसून तांच्या बरी जियेवन निजा देवा पयस करतून तांच्या देवा पातयेशा जाल्यार तुमी देवाचे उपादेश विसरून तांचे जिविताची संस्कृती प्रमाणे जियेशा जाल्यार तुमी निजा देवा पयस करशा जाल्यार कितें खोटेपण आदर्शा जाल्यार तुमकां मेळटलो शिराप तुमकां मेळटलें मोरान आशेवन तुमी बरी सगळ्या मरुभुमीन पयन करन जॉर्दानी ससीन आयल्यात आतां तुमी उतरतल्यात निजा देवाक तुमी पातयेया हांव कितें सांगता आमी हो करेजमाचो काल सुरू केलो आमकां आसा एकच देव द लॉर्ड इज वन लॉर्ड shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. आमचो देव एकच देव शिवाय दुसरो देव आमकां ना कश्ट येवं दी अनवर येवं दी कितेंय आमचें जावं दी आमचो जीव वचूं दी आमकां दुसरो देव ना देवा थंय आसा आमकां जिवीत आनी ताचेर आमी पातयेता भाव भयणीनो ही उतरां समजून घेया जर तर आमकां खंय टेंपलाक खंय बॉम्बे पुजाक वेची संवय आसा आज तावन ती आमी मोडी जाय वय आमकां साबारां तसली संवय ना पूण आमची बॉम्बी दुसरींच खंयची ती कुशालाय कुडीची कुशालाय आमचे बॉम्बे दुडवाची आशा हरबोसो आमचे बॉम्बे आधुनिक कालाची बॉम्बी ही जावन आसात आमची गज्जे पडनातली फॅशनां आमचे बॉम्बे ह्या कारणान अनेक तराची आमची बॉम्बी आसात ती आमी पळयना खंय दुसऱ्यांनी तांच्या तेंपलांत एक इमाज दवरली तर ती बॉम्बी म्हणटा आमच्या काळजांत आमी दवरली बॉम्बी आमी पळयना निजा देवाक पुजा करच्या बदलाक आमी करता पुजा आमच्या काळजाच्या ओडणेची देवाची न्हय जर तर तुमकां जिवीत मेळोवंक जाय न्हय मोरान तुमकां मेळोवंक जाय आशिर्वाद न्हय शिराप ही बॉम्बी तुमी फुटया आमी करेजमाच्या पयल्या दिसा आसा तर आमचे थंय 2 उतरांत देव एकलोसो आमचो स्वामी ताचे एकल्याचीच आमी पुजा करतले हें पयलें जावन आसा दुसरें न्हयशे ताची पुजा करची ताचो मोग करचो निजा देवाचो तूं मोग कर वय दिसांतल्या देवाचो मोग करता म्हूण सांगून भोव सुसलाब कोण पळयता म्हाका कळटा कितें ताची साक्ष एकच फकत एकच म्हणजे म्हज्या बावंडाचो मोग करचो ताका खंयच्याच तरान दुखेना जावचें जावं चिंतनेन जावं उतरान जावं करनेन म्हज्या तांकी प्रमाणे ताचें जिवीत वाडोवन येसारकें आमी पळोवचें तर भाव भयणीनो आमी करेजमाचो काल सुरू केलो जर तर आमच्या भावंडांत आमकां कितें राग मोसोर झगडे लढाय आसा जाल्यार आज तें तिरसूंचें वय आमकां जाय जिवीत आमकां जाय आशिर्वाद न्हय आमकां जाय मोरान न्हय आमकां जाय शिराप न्हयच म्हाका आनी तुका आमच्या पिळगेक भाव भयणीनो कितले वावुरता तुमी पंत्या पोरांतान रात म्हणसर कितलीं वर्सां कित्याक तुमचें कुटुंब बरें जायचें म्हूण तुमचीं भुरगीं बरीं जायचीं म्हूण तुमची संतस बरें जायचें म्हूण पयशांनीच बरी जाता गी
आमच्या हरभोशानच बरी जाता ही ना. तांच्या काळजांत देवाची भिरांत तुमी घाल्ल्या वेळार, निजा देवाची पुजा कसत सत्य तांकां शिकयल्या वेळार तांची जिणी बरी जाता, तांकां मेळटा जिवीत, तांकां मेळटा आशिर्वाद. न्ही जाल्यार आमचे कुटुंब आळवण वेता. समजून घेया, आमचे कुटुंब, आमची आस्त आनी वस आळवण वेता. थोड्या वर्सांनी ह्या संवसारान आसतली म्हणून कोणूच वळखोवची नात. बागी जावन आसा तुमी देवाचे उतर इतलें चीत दिवन आयकातात. देव तुमचेर आशिर्वाद घालून दी. तर आमकां आमचे कुटुंब जाय, आमची भुरगीं बाळां जाय, आमची संतत जाय. देवाचे आशिर्वाद आमी घेया. आमकां जाय जिवीत, आमकां जाय आशिर्वाद. निजा देवाचे एकल्याची मात्र पुजा करया आमी. वांजलांत आयज स्वामी जेजू सांगता तो जेरुसलेमा पयन करून वेतालो तेन्ना ताच्या आपोस्तलांक सांगता, पळया आमी जेरुसलेमा वेता, थंय म्हाका विकृत करतले, अनबावड तेंचे अधीन करतले, म्हाका मारतले, कुरसायतले, म्हाका जीवशी मारतले म्हणून. ये एक मेल पंक्त एग्जाम्पल, ट्रुथ सेट बिफोर अस. ये केस इज सेट बिफोर अस. क्रिस्ताचें जिवीतच जेजू क्रिस्त आपोस्तलां मुखार दवरता. दुसरें कितें सांगता, जर तर तुमी जिवीत सोदूंक, आशिर्वाद सोदूंक आशेता जाल्यार, तुमी म्हजो पटलाव करता तर जाल्यार तुमी तुमचो कुरिसी तुमच्या माथ्यार घेजय आनी म्हजो पटलाव करी जाय. कुरीस म्हळ्यार कितें? आमच्या सैमाक तडणी निचाकी ओडणी आसा. खंय पळय कुशला आसा, खंय पळय चड मेळटा, खंय पळय घेवंक जाता, जाता तितलें आरोंक जाता, थंय आमकां ओडणी आसा. तुमकांय आसा, आमकांय आसा, सगळ्यांक ती ओडणी आसा. वो कुरीस की वा जेवण घेवचो कुरीस की दिवचो कुरीस? दिवचो कुरीस. कुशलान जिवचो कुरीस की निजाके सांतेपणान जिवचो कुरीस? सांतेपणान जिवचो कुरीस. तर आमकां सैमाची एक ओडणी आसा, सैमा वरती एक आशा आसा. आमकां सैमा वरती आशा आसा, देखून आमी आयल्या हांगा मिसाक. सैमाची ओडणी आसा जाल्यार सैमाचे तात्कालीक संगती सोडूंक आमकां आमी तयार ना. तर त्या संदर्भी जेजू क्रिस्त आपोस्तलांक सांगता, तो कुरीस म्हणटा कित्याक? पयल्या सुवातेर ताका कुर्सार मारताले. दुसऱ्या सुवातेर थोड्याच वर्सां आदीं जुडास म्हणल्या एकल्या मनशान एक रिवोल्ट तयार केलो जे गलिलेयांत. आनी रोमा चक्रवर्तीने 2000 लोकांक रस्त्या देगेन कुर्सायिल्ले चरित्री घडीत आसा. 2000 लोकांक रस्त्या देगेन सगळी पळय सारके कुर्सायिल्ले चरित्री घडीत. ते आपोस्तलांच्या मनांत ते आसले. तसलो संदर्भ तांकां उडासाकान सांगता, जर तर तुमी म्हजो पटलाव करता जाल्यार तुमचो कुरीस तुमी वोबयचय. हर एक आपणाचें काम करतना, बरी जिणी जियेतना, आमचो दिसपडटा ग्रास सोडूंक आमी प्रयत्न करतना आमकां कुरीस आसा. कुशलायेन करता जियेता, सांगात बरेपणान जियेता म्हळ्यार खूब कश्ट. आमच्या एका भुरग्याकय कॉलेजी वचून बरें करून पास जाय जाल्यार ताणें शिका जाय, ताका कश्ट आसा. एका मनशान प्रामाणीक तरान वावर करी जाय जाल्यार ताका कश्ट आसा. तर बरें प्रामाणीक तरान आमी जिवचें तर जाल्यार तातूंत कश्ट आसा, तें तुमी जाणात. ते कश्ट आमी आमचे थंय वळोवन घेजय. दुसऱ्या सुवातेर आमी दुसऱ्याक अन्याय करना तर जाल्यार दुसरे आमचेर अन्याय करता आसतना आमी अन्यायाक अन्याय करचे न्हय,
म्हाका तें सोसून वचचें क्रिस्ताच्या जिणेंत तेन्ना आमकां दिसून येता. तिसऱ्या सुवातेर दुसऱ्यां बरें करूं वेता आसतना आमकां कश्ट आसा. चिंत्या एका गरजेवंत मनीस कश्टांत आसा, म्हजें कितें आसा तें ताका दितना म्हाका इल्लें दुखता, तोय कुरीस. चवथ्या सुवातेर आसा तो कुरीस. आमी उदारपणान आमकां कांय दोना तर जाल्यार देवाक होगळसोवंक, देवाक मान दिवंक, दुसऱ्यांक सहाय करूंक उदारपणान मुखार येताना आमकां सॅक्रिफायस करूंक आसा, तोय कुरीस. तर भाव भयणीनो, आमी निमाणे आमकां दुस्मान काय कोणा थंय आसा तर जाल्यार, कोणा थंय मोसोर आसा तर जाल्यार, हगे आसा तर जाल्यार, जावं कुटुंबां भितर जावं शेसांबारा, आयच्या दिसा म्हज्या काळजान निचय कसो सायबा म्हाका कुरपा दी, कालतेपणां ताचे कडेन राजी जावं. तोय कुरीस जावन आसा, कित्याक हांव कालतो जाता. सोमी सांगता, कोण म्हजो पाटलाव करूंक आशेता तो म्हजो कुरीस घेवन दी, म्हजो काटलाव करूं दी आनी सत्सांचें सूख जोडून दी. जर तर ताच्या बदला आपणाचो जीव, आपणाची व्हडी गायर तो राखूंक सोदता, तो सत्संग नाश जाता. सगळो संवसार जोडून आपणाचो जीव सोगडायलो जाल्यार कित्याक फायदो ते पडटा. सर भाव भयणीनो, बाळका जेजू लागीं मागया. आमच्या मती प्रेरण दिवचे खातीर, आमच्या काळजाक बोळ दिवचे खातीर आमी बरेपण कर्ण क्रिस्ताचो पाटलाव करून बरी जिणी जिवोवच्या खातीर. आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवपा मानता तशें जावं म्हणून मागात. सर्वेस्पर आमच्या बापा, तुज्या पवित्र वेदीचेर भेटोवंक आमी हाडल्यांत ह्या ध्यानाचेर प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ताचे वरी आमकां बक्षणे मेळूं आनी तुज्या नांवाची महिमा वाडूं, या आमी कलतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवा दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सस्नाच्या देवा, सर काळ्या आनी सवतई आमी तुका दिन वाचो फावो. ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे कुडीक आमी दंडोण दितना
अवगुणाचें तूं बोळ मोडटाय, आमची मनां उंच उबारताय, वेगवेगळे शेगोण वाडयताय आनी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं पास्काचें इनाम तूं आमकां दिताय. त्यास जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गेचो सगळो दळबा तुजी तर महिमा वाखणटात. तांचे संगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. Puviter paraso, servis por tu, surgani, suksar perlah, tu cawai pawan. Unsegi tu kaca, बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपल्या सुखुशेन कश्ट मरण सुसो वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हळें, वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसो समर्पणची. तेच परी जेवण जातास ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसान दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सस्ती कराराचें रगात पातकांच्या बक्षाने मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारावतलें, हें म्हज्या उडासा करात. Morto so good purgatorio. Sumia Jesu, Tuce Mora, Ami Sumarata, Tuce Puna, Jivan Por, Ami Purgata, Tucaia, Sumia Jesu, Amin Purgata. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणीची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजे सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रेगा सेवतले आमी समेस्तां पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी तुजे लागीं नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा ओके प्रितेमेंचे विस्तारलेले तुजे पळय सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पिटर पौल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे ह्या जेके वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भाव मयनीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांचो परचडे मुखामोल पळोवन फाव कर
आम्हा समेसांची दया कर म्हणून आमी तुजे लागीं कलतेपणी मागता. हांव करमरिये देवाच्या माये सांगत आहे, सांज उजे ती सोपती भगेवन दम जाता आनी सरकाळी तुका मान व्हरल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सस्तांच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा भाव आमकां पाव कर, क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें आमच्या बापाचें मागणें आमी आतां सांगता म्हणया. आमचे बापा सर्गेच्या सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवा दया करून ह्या जिवितां आमकां सवाच काय दी. सर्गींच्या बगाडे आमच्या सुंदरा जेजू क्रिस्त येणे बरोवशान थंयतले आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर पथकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकाचेर न्हय पूण तुज्या पळय सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुवें कुशोर म्हण तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जे येताय रजवड चलयताय सस्तांच्या ससनाक. सोम्यांची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. भाव भयणीनो आतां आमी एकामेकाक शांती पाठवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची कबूल कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची कबूल कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. शेळयेच्या जिवना पयल्यान ती आमी समेस सुभागी. तुज्या उतरान म्हाका बरें मेळटलें. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. आसात माटी कोया गोठे सुकया फुंबानाका सुवा गोस्ती कच्चा मुसुसी सांचा खुशी बोलता घे क्रिस्तुसो पाटलाव मुसुसी सांचा खुशी बोलता घे क्रिस्तुसो पाटलाव
आपलो जीव आशिता निसाव सांगता आपल्या त्यागावरी सगळे चिता मुसोशी समजा खुशी होता भेटू क्रिस्तुसो पाटलाव मुसो मुसोशी समजा खुशी होता भेटू क्रिस्तुसो पाटलाव मुसो Cristoianoia sesimoja sumutingin tumi vishekeya mususi samja kushiwokai gitu Kristuso patlau musuh. प्रार्थुया देवा आमच्या मोगाळ बापा तुझ्या हातांतले सर्गीचे देरे उपकारी काळजान आमी आतां घेतला ताचे वरीं पातकांच्या बोगसाने आमकां मेळूं आनी सस्तांचें सूख जोडूंक आमी पावूं या आमी कलते बरें मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी दयकन बसत मोगाचनो ह्या करिस्माच्या हर एका शुक्रारा सांजेर 5:30 वरार हांगासर कुर्साची वाट आसतली आनी ताजे उपरांत मीस हर एका करिस्माच्या आयतारा सांजेर 5 वरार उक्त्या मैदानार कुर्साची वाट आनी उपरांत मीस आसतलें तुमकां सर्वांक बरो दीस मागता आनी जेजू बाळकाच्या आशिर्वादान स्वरूप बिरावया बाळका जेजूचे नोवेन मनशांच्या भुरग्या सांगता रावन सो म्हजो संतोष म्हणटा स्वामी मनशांचो इश्ट जावन जियेलो सर तराची करताली तो मनशा पावलो पिडा गुणकन देवीक वयस म्हणे नांव ताका पाव जाले न्यायान शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हण नांव हाडलो आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत मनशां तांच्या सर करताली तो पावता प्राग असो जेजू बाळक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितले चड हांव तुका आशिर्वाद दिता आमचे सर ते बाळकाच्या पांया तळा आमी दवरया चड जावन रशिया आनी युक्रेन थंय झूज जाता जायते जण मरतात तांचे खातीर आनी दुसरे कश्ट जाल्या आमच्या भोंवडां खातीर आमी मागया सांगता म्हणया ये भगेवन जेजू बाळका तुजी सर पदव्याच्या भितरां उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसावन वतलो आसता तुका पातळी उलो मातरान सकणां दयनाय आनी तुज्या बेसावणी बर आमेन आमचे बापा सर्गीच्या तुझे नांव पळय जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुटेल्या बक्षिता तशी आमची पत्ता उगोस आनी आमकां तारणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमा मरिये कृपे मरुले सुमेन देव तिता श्री आमी तुम सदैव आनी सदैव फॉल जीस जैन जेजो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी देवाचो पूत मनीस जालो महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या जेजू बाळका आमचेर व्यसन घाल महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या जेजू बाळका आमचेर व्यसन घाल आमचे महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या जेजू बाळका आमचेर व्यसन घाल आनी आमचे मागणे जेजू बाळकाक मागणे
ये आजा पंचा जेजू बळका आमच्या बेजार काळजाचेर एका कुळटीचे दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडून आमी मागता. ते बिरमोते बोरले मोळ काळीज आमची मागणी आयकली. काळमचे लेसर कष्ट निराश म्हूण तुजी कुमोगानी गुणांक कांदाळ बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुच्या सदा सर्वता आमेन. जेजू कान आमचे जायती आशिर्वाद अंगल्यात ताका अर्गां दिवन सांगता म्हणया ये बहुदा बाळो जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा. ते आमकां जाय केल्या देवडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुजे काकुलती आमी वर्णितल्या. तूं जावन आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातींनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या आजापाचे माझे मरेपात तुझे भक्त सगळ्यांनी विस्तारली. सर लोक तुझ्या बाळपणा मान दिवन दीत आनी तुज्या काळान ते देवीक मजत जोडून दित. सरस्वती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन. आशीर्वाद स्वामी जेजू ख्रिस्त तुमचे सवय रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळू. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्यान जेत आनी रास करता ससनाच्या ससना. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमच्या सोबे आसूं. आनी सर पदवे दाव देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचे देवान सदां रावो. आमेन. उसोनियात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओळखा. जेजू बाळका नमन तुका मुगी सारका. तुका वंदिता विभावळिता. उपकारांक तुझ्या असतील वासरगा भेटता. महिमा वाकता बुकली कुसळता. बापा तांव कुर्पी बेसावा धाडू माता. देवास मुनी सालो मुये खुशी सुनू आयलो. मुक्तीन गुपे मोखान वाडलो. देवा खुशी घालतो रावलो. नामान तुका जेजू बाळका. नामान तुका मुगी सारका. नामान तुका जेजू बाळका. नामान तुका मुगी सारका. मुखार पुत्रा सोवे आंपार बोरी आशीर्वाद आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांते बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नाव.